आज डिसेंबराचे 13 तारीख 2021 फायनली जी बाणालेचो आमदाराची पावणी चलताली ती आज पावणी काबार जाता आणि बाणालेचो आमदार हायेस्ट बिडर जो जावन आहा TMC या हायेस्ट बिडराक आज तो आपण एंट्री मारता। ही पावणी आज 13 तारखेर सोंपता। बाणालेच्या आमदाराक बरीच खबर आहा की तेकोडे आनी जिखोवन हाडपाक इंडिपेंडंट जावं या कसले कॅपॅसिटीचे जावं, कित्याक तेणे ही 5 वर्सां कांयच लोकां पासत केलें ना। सो आज गरज लोकांक आश्वासनाची आनी ही आश्वासन आज हांव वेन्झी वेगस आम आदमी पार्टीक जे आमी आहा थिंगा आम आदमी पार्टी आज बाणालकारा बारा उबे आसतली। आम आदमी पार्टी बाणाले लोकां बारा आज आसतली। इतली वर्सां प्रमोद सावंता बारा चर्चिलान टायम काडलो आनी तेच बारा रावन BJP सरकाराक तेंक दिलो आनी आज प्रमोद सावंतागे सांगण्याचेर तो TMC जॉइन जाला आनी तो TMC जॉइन जावन आता प्रमोद सावंत आनी BJP सरकार जे सांगता ते भाशेन तो आता लोकांक परत फोडोवपाक TMCचे वर्जन घेवन आज बाणाल्यांत आनी तशेंच नायेल्यांत तो आज करपाक मुखार सरला। बाणाले लोकांक हांव सांगता की आमी तुजे बारा आहाय, आमी तुमचे बारा आहाय आनी आमी तुमचे बारा सदांच आसतले। एसोले आमदाराक आनी तांचे फॅमिलीक आमी हे पाटी घरा धाडपाची गरज आनी ही गरज सगळ्यांक एकठांय जावन करपाचो टायम आयला। सो विनंती करता की हे पाटी कोण फटवचे न्हू। बाणाले लोकांन ऑलरेडी डिसिजन घेतलो की तेमकां BJP नाका, BJPक सपोर्ट केलेलो आमदार नाका, प्रमोद सावंता बारार हांक्या आलेलो आमदार नाका। आज प्रमोद सावंतान इन्स्ट्रक्शन्स दिवन TMC जो गेला तो आमदार TMC वचो या प्रमोद सावंता बारा आसूं, लोकांनी डिसिजन घेयलो हा की ह्या आमदाराक आनी तेगे फॅमिलीक घाट धाडपा जाय पडली आनी हे डिसिजन लोक दाखयतलो इलेक्शना वगत।